Okay, Amit, just before you... Thank you for coming. Amit, before you go inside, I just want to appeal. So, procedure same or what you expect? I don't know. Maka ata accused kosa treatment चालू आहे कालच्यान. I'm supposed to be a witness who is a whistleblower who has actually only been a medium for that video to be given to somebody to be released. And तो भी DGP धाडिल्लो आमी. काल आनी एक video भायर सरता. Exactly when I am entering the police station, दाम बाबाच्या स्थानान चीफ मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करता की 2 दीस पयलीं म्हणटा आमी सिद्दीकीक अरेस्ट केलो, 3 दीस पयलीं आमी अरेस्ट केलो म्हणटा. SP जो गायब जाल्लो क्रायम ब्रांचाचो तो SP काल प्रेस कॉन्फरन्स घेता आफ्टर सिद्दीकी वेंट मिसिंग. SP क्रायम हॅड गॉन मिसिंग who appears yesterday miraculously, and I started believing in miracles when it comes to Goa police now. त्या मिरेक्युलसान तो काल म्हणटा 3 दीस पयलीं अरेस्ट केल्लो, मागीर म्हणटा 2 दीस पयलीं अरेस्ट केल्लो. देन DGP कम्स टू हिज रेस्क्यू एंड सेज ना मागीर ताका केरला पुलिसांनी केल्लो, मागीर आमी ताका सोडल्या उपरांत आमी घेतलो. सो दीस एंटायर अरेस्ट ऑफ सिद्दीकी फर्स्ट ऑफ ऑल इज एस्केप एंड इज अरेस्ट इज ड्युबियस कशें आमकां दिसता. काल तो व्हिडियोचो टायमींग जेन्ना हांव भितर वता तेन्ना येता तेन्ना कांय गजाली क्वेश्चनेबल जाता. द authenticity of that video, credibility of that video, timing of that video and source of that second video has to be probed as much as I am being probed for the source of the first video. So म्हजी मागणी आसा आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन एज होम मिनिस्टर ऑल्सो एंड DGP SP सगळे जे आज हे इन्वेस्टिगेशन करता ट्रिटींग मी लायक एन एक्यूज पर्सन टुडे when I am supposed to be a witness and I should be treated with dignity as per BNSS also. As a criminal I am being treated. Whereas the source of that second video, the credibility and timing, आणि जेन्ना एक्यूज म्हणटा ते 2-3 दीस जाले आमच्या कस्टडीन असले जाल्यार तो खंयच्यान काल रिलीज जालो, खंय अपलोड जालो, कशा रितीन तो गोंयांत काल एट एक्झॅक्टली बिटवीन 11 and 11:30 पावलो. आणि सरप्रायझिंगली अरावंड दॅट टायम ओन्ली चीफ मिनिस्टराक ताजेर भाश्य करचें पडलें किंवा केलें. तो BJPचो वॉशिंग मशीन जालो तो व्हिडिओ टू क्लीन अप द इमेज ऑफ BJP. आय डोंट नो, इट इज फॉर पीपल टू जज अँड डिसायड दॅट पार्ट ऑफ इट. व्हिडिओ क्लियर कट दिसता सेकंड व्हिडिओन. इज वेरिंग ग्लासीस अँड इज रिडींग इट आणि आय थिंक एवरीथिंग हॅज टू बी प्रोब्ड एज फार एज दिस एंटायर सेकंड व्हिडिओ इज कन्सर्न. I am going today as if I am going to be treated as like an accused. I don't know what is going to be the course of the day of investigation as far as this crime is concerned. पण आज ऑपोजिशनाचे प्रत्येक जाण जे हांगा आयल्यात काल आयिल्ले आनी जाणी आज लोकांनी सपोर्ट केलो, एक्टिविस्ट जे आसा, सोशल एक्टिविस्ट आसूं, NGOs आसूं, तांणी काल हांगा प्रेझेंस रावन जे सपोर्ट दिलो तातूंतल्यान एक उत्साह निर्माण जाता की वी विल स्टील फायट अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट इरिस्पेक्टीव ऑफ whatever pressure is brought against us. What do you feel? So, जो सेकंड व्हिडिओ येयला तो खंय तरी प्रेशरा अंडर येयला कसो दिसता तुमकां? पळय, जेन्ना चीफ मिनिस्टर म्हणटा आमी सिद्दीकीक 2 ते 3 दिसां पयलीं अरेस्ट केल्लो, SP म्हणटा 2 दीस, मागीर म्हणटा 3 दीस, मागीर DGP म्हणटा 2 दीस 3 दीस, तेन्ना हांवें सांगपाची गरज ना. जर सिद्दीकी वॉज इन कस्टडी ऑफ पुलीस फॉर लास्ट 3 or 4 days, एक तर तो व्हिडिओ येवंक जाय आशिल्लो 3 दिसां पयलीं, नाजाल्यार तो काल जर आयला आणि टायमिंग परफेक्टली कोइन्साइडिंग विथ माय एंट्री टू पुलिस स्टेशन, विच मीन्स समथिंग वॉज बींग फ्रेम्ड अप, कुक्ड अप, मेड अप व्हिडिओ हॅज बीन ब्रॉट आउट टू क्लीन द इमेज ऑफ भारतीय जनता पार्टी. जांची नांवां सिद्दीकीन पयल्या व्हिडिओन घेतिल्ली, म्हाका कसलो तातूंत इंट्रस्ट ना त्या जोशुआ डिसोजाक मलायन करपाचो ऑर क्रायम ब्रांचाक ऑर वॉट एवर. हांवें पळोवन धाडूं ना ताका, तो स्वता पळोवन गेल्लो. हांवें फक्त एज अ मिडियम मॅन, आय वॉज नॉट इवन इन द कंट्री, एक कितें येता तें DGPक धाडून दिलें आनी मिडियाकूय दिलें, कारण पुलिसाचेर विश्वास ना. आज परिस्थिती अशी आसा की सिद्दीकी विल बी प्रोब्ड बाय द सेम पीपल whom he has accused. That is surprising today. आज ज्या SP क्रायमांक, ज्या DYSP सूरज हळर्णकाराक किंवा बाकीच्यांक ज्या ताणें एक्यूज केल्या, who said that they are responsible for him getting out and escaping the custody of Goa police, as तेच ताका प्रोब करतले, which is what is very alarming and shocking. म्हणजे हातूंतल्यान पुलिसींग कशी चल्ल्या ती दिसून येता.
and person who is a witness is being now treated like a criminal. That is me. So I think it's for people to decide today. आम्ही देवान विश्वास करता, ज्युडिशरीन विश्वास करता, दोनांचेर विश्वास धरून हांव भितर वता. म्हजो लोकांचेर विश्वास आसा आनी तांच्या साथाचेर विश्वास आसा. सोशल मिडियान पयलें आमी सगळे कडेन पयलें कशें लोकांनी रिस्पॉन्स दिला तो. So second day, So do you feel this is the second day you have been called? So do you feel this is a ploy to arrest you? Maybe, God knows, we don't know. I'm not scared. आता सवय जाल्या रे, जेन्ना तूं सरकारा विरोधान उबो रावता तेन्ना तुका एक गजाल लक्षांत धरून येवपाक जाय. यू हॅव टू बी स्ट्रॉंग एट हार्ट एंड युअर फॅमिली हॅज टू बी स्ट्रॉंग. My family, not just my personal family, which is my family blood relation, but my entire AAP family, my entire Alliance family, my entire Goa's family is with me. कसलो पळय रे, जेल कितें रे ती? फालतू गोश्टींक जेलीन वचचें पडत जाल्यार वचया, काय जायना. आमी सदांच म्हणटा दिल्लीन, आमी भगत सिंगाचे चेले म्हणून. We are the warriors of Bhagat Singh and we will fight till our last drop of blood. And if I need to go in jail for doing something which is absolutely legal, for having given something to the policing, well, be it that way. Why not? अमित बाब, तुमकां जेन्ना फर्स्ट व्हिडिओ दिलो तुमकां दिसता की तोच त्याच मनशान सेकंड व्हिडिओ तो व्हिडिओ फॉल्स काय खरो हांव कोण न्ही सांगपाक. व्हिडिओ आमचे कडेन आयलो, आयकून तो व्हिडिओ आमचे कडेन आयलो, आमी DGPक दिलो, आमी तो मिडियाकूय दिलो आनी हांव गोंयांत नाशिल्लो. दुसरो जो व्हिडिओ आयला तातूंत तो वक्ल घालून एक स्क्रिप्ट रीड करता अशें दिसता, क्लियर कट दिसता. आनी म्हाका दिसता हांवें सांगूं ना हें, तूं सोशल मिडियाचेर पळय, तुमच्या प्रत्येक चॅनलाच्या कमेंटाचेर दिसून येता की तो व्हिडिओ ताका काडपाक लायला कोणी तरी. सो आय थिंक इट्स फॉर पीपल टू डिसायड टुडे. आमी देवान विश्वास करता, ज्युडिशरीन विश्वास करता, दोनांचेर विश्वास धरून हांव भितर वता. म्हजो लोकांचेर विश्वास आसा आनी तांच्या साथाचेर विश्वास आसा. सोशल मिडियान पयलें आमी सगळे कडेन पयलें कशें लोकांनी रिस्पॉन्स दिला तो. So second day, So do you feel this is the second day you have been called? So do you feel this is a ploy to arrest you? Maybe, God knows, we don't know. I'm not scared. आता सवय जाल्या रे, जेन्ना तूं सरकारा विरोधान उबो रावता तेन्ना तुका एक गजाल लक्षांत धरून येवपाक जाय. यू हॅव टू बी स्ट्रॉंग एट हार्ट एंड युअर फॅमिली हॅज टू बी स्ट्रॉंग. My family, not just my personal family, which is my family blood relation, but my entire AAP family, my entire Alliance family, my entire Goa's family is with me. कसलो पळय रे, जेल कितें रे ती? फालतू गोश्टींक जेलीन वचचें पडत जाल्यार वचया, काय जायना. आमी सदांच म्हणटा दिल्लीन, आमी भगत सिंगाचे चेले म्हणून. We are the warriors of Bhagat Singh and we will fight till our last drop of blood. And if I need to go in jail for doing something which is absolutely legal, for having given something to the policing, well, be it that way. Why not? अमित बाब, तुमकां जेन्ना फर्स्ट व्हिडिओ दिलो तुमकां दिसता की तोच त्याच मनशान सेकंड तो व्हिडिओ फॉल्स काय खरो हांव कोण न्ही सांगपाक. व्हिडिओ आमचे कडेन आयलो, आयकून तो व्हिडिओ आमचे कडेन आयलो, आमी DGPक दिलो, आमी तो मिडियाकूय दिलो आनी हांव गोंयांत नाशिल्लो. दुसरो जो व्हिडिओ आयला तातूंत तो वक्ल घालून एक स्क्रिप्ट रीड करता अशें दिसता, क्लियर कट दिसता. आनी म्हाका दिसता हांवें सांगूं ना हें, तूं सोशल मिडियाचेर पळय, तुमच्या प्रत्येक चॅनलाच्या कमेंटाचेर दिसून येता की तो व्हिडिओ ताका काडपाक लायला कोणी तरी. पयले 3 व्हिडिओ हांवें काल सारकें पळयले जाल्यार इट इज व्हेरी नॅचरल हाव समबडी स्पीक्स. हांव तुमचे कडेन उलयता आसतना हांगा पळोवन थंय करता, जेन्ना हांव हांगा असो पळोवन एक कंटिन्यू करता म्हजे दोळे थंयच उरता आनी म्हाका ताचें कितें बरयलां तें वाचतलो जाल्यार चश्मा लागता. त्या व्हिडिओन आनी एक गजाल म्हणल्या की 17 डिसेंबराक ताणें म्हाका व्हिडिओ धाडले. ते 17 डिसेंबराक हांवें एडिट केलें आनी तुमकां दिलें म्हणून. व्हिडिओ आयिल्ले 15 डिसेंबराक, याद जाता तुमकां आयतारा दीस व्हिडिओचे ते मेळ्ळा. ते आमी तुमकां दिला, DGPकूय दिला. तेन्ना कोणी तरी ताका ती स्क्रिप्ट बरोवन दिल्या. ते स्क्रिप्टीन ह्यो चूक जाल्यो की तारख्यो चुकल्यो आनी 17 डिसेंबराच्या मागीर तो व्हिडिओ 17 डिसेंबर तो म्हणटा हांवें ते एडिट करून घाला, जाल्यार त्याच दिसा दुसरो व्हिडिओ एडिट करून ताणें तो दुसरो व्हिडिओ त्याच दिसा रिलीज कित्याक करना हो एक प्रश्न आसा. तो व्हिडिओ आनी वकला घालून करचो पडलो आनी तो व्हिडिओ काल कोइन्साइड्स विथ माय एंट्री टू ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन, वेर आय वॉज केप्ट लायक अ क्रिमिनल, एज इफ इन्वेस्टिगेटेड लायक इंटरोगेटेड लायक अ क्रिमिनल फ्रॉम 11 o'clock till about 4:35 o'clock. म्हणजे दीस इज हाव अ विटनेस इज ट्रिटेड. आज विटनेसांनी भिवपाची गरज आसा. तुमकां जर क्रायम खंय घडटा बिडटा असो दिसत जाल्यार द वे पुलीस आर एक्टिंग टुडे, यू शूड नॉट ट्राय टू रिपोर्ट इट टू द पुलीस. यू मायट बी मेड एन एक्यूज. ज्या तरेन आज हे इन्व्हेस्टिगेशन चल्लां, पुलिसाच्या एंटायर एक्शनाचेर डावट आसा. क्रायम ब्रांचाचो SP 8 दीस गायब खंय आशिल्लो
हो मोठो प्रश्न म्हाका दिसता तुमी काल ताका करूंक जाय आशिल्लो, पण आय थिंक he has avoided lot of questions in his press conference which were asked, very relevant pointed questions which were made. DGP गडबडलो जेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना काय हाजेर आनी ओगी रावलो. ही सायलन्स आर एक्चुअली गोल्डन वर्ड्स. Question remains is the timing of this video. So source, timing, authenticity of second video has to be probed as much as I am being probed. So तो व्हिडिओ खंयच्यान आयलो गोंयांत, कोणाक मेळ्ळो आनी कोणी तो तुमचे कडेन पावयलो हो सोर्स प्रोब करपाक जाय. जितलो म्हाका प्रोब केला तितलो आय विल गो. आनी तो साम दाम दंड भेद म्हणटात, ही ट्रीक खंय तरी यूज करता कशें तुमकां दिसता? कित्याक पयलीं तुमकां ऑफरी केल्ली कशें साम दाम दंड भेद हे चाणक्य नितीन बरयला. अर्थशास्त्र आनी चाणक्य निती, प्रत्येक मनशान चाणक्य निती वाचची. म्हाका गिफ्ट चाणक्य नितीचो बूक म्हज्या बायलेन गिफ्ट केल्लो, चाणक्य नीती म्हणून. तो हांवें खूबदां वाचला. आमी गिताय वाचल्या, आमी रामायणय वाचला, हांवें महाभारतय वाचला, त्याच बरोबर हांवें बायबलय वाचला. आनी प्रत्येक ह्या पुस्तकान एकूच गोश्ट बरयल्या की सत्याचो विजय हो जाता. आनी जी गोश्ट वायट आसता, वायट प्रवृत्ती आसूं, फटेपणां आसूं, ह्या प्रत्येक गोश्टीचो नाश आनी विनाश हो एक दीस अटळ आसताच. आनी सत्याचो विजय जातलो, सत्यान आमकां विश्वास आसा. आनी म्हाका म्हजेर विश्वास आसा, म्हज्या फॅमिलीचेर विश्वास आसा. आनी सगळी फॅमिली जी हांगा आपलो टायम काडून दीसभर हांगा क्रिसमसाची ईव आसा, देर आर सो मेनी ऑफ माय कॅथलीक फ्रेंड्स ऑल्सो गो हियर, वीच शोज द फेथ दॅट दे हॅव पुट इन मी. देर आर सो मेनी ऑफ माय वेल विशर्स. आज म्हाका दिसता काल आनी आयच्या भितर देवाक फूल घालपी म्हजे कितलेशेच फॅमिली मेंबर फ्रेंड आसा. तांणी सांगलां सत्य आसा, जर अमित पालेकर सत्या बरोबर आसा जाल्यार कांयच जावपाचें ना, कांयच हार्म जावपाचें ना. आय एम नॉट एनीवे स्कॅर्ड. मी एक क्वेश्चन आसा फ्रॉम दॅट व्हिडिओ आय वूड लायक टू आस्क यू दॅट वेर ही सेज 4 व्हिडिओ धाडले म्हणून आनी मागीर म्हणटा तो सडनली फेक व्हिडिओ. आय रियली डोंट नो रे बाबा. पयलीं म्हणजे पळय, हांव म्हणना तो तुजो डिसोजा इज इनवॉल्वड इन समथींग ऑर एनीबडी इज इनवॉल्वड इन समथींग. आय ओनली सेड दॅट दीस व्हिडिओज हॅव कम अँड दीस व्हिडिओज आर बींग गिवन. सोर्स ऑफ दॅट व्हिडिओ ताणें काडले, कित्याक काडले, फोटिंगपणाचे कित्याक केले, म्हाकाच कित्याक धाडले, आनी कोणाक कित्याक धाडले, पुलिसांनी प्रूफ करचें. पण त्याच बरोबर हेंय प्रूफ करचें की सेकंड व्हिडिओ ताणें खंय काडलो, तो कोणाक धाडलो, तो काल हांव भितर सरता आसतना पुलीस स्टेशनानूच कित्याक आयलो, ह्या गोश्टीचेर तितलेंच इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. सो कोणी कोणी पयलीं पब्लीश केलो तो व्हिडिओ, खंयच्या सोशल मिडियाचेर आयलो, तांकां सगळ्यांक काडचें पुलीस स्टेशनार. मुखार हाडलें तशें सकाळीं 11 आपोवचें, सांजचे 5 पर्यंत दवरचें, च्या कॉफी दिवची तांकां. आतां चणे भिकणाय मेळटा हांगा, ती दिवची तांकां आनी तांकां धाडचें. आय थिंक दॅट इज हाव इट शूड बी. द रूल्स ऑफ गेम शूड बी सेम टू एवरी इंडियन सिटीजन. आय एम इंडियन सिटीजन. आर्बिट्ररीनेस शूड नॉट बी दॅट आय शूड बी हँग for no fault of mine, and the people who are in the same vehicle or same car should be kept separately. Everybody should be treated equally before law. I am only seeking to police to seek equality before law. म्हाका हाडला तशेंच कालचो व्हिडिओ खंयच्यान गोंयान निर्माण जालो, खंयच्यान आयलो, हाजो सोर्स तांणी फायंड आउट करचो. आनी तातूंत भितर जे स्टेटमेंट केले ते लोकांक हरशीं म्हणून कळपाचें. दोन्ही सायड बाय सायड तुमी एनालायज करा आनी दाखोवन दिया लोकांक की हाव दीस 2 videos actually shows the falsity of the second video.